शारदा पंगडाक जाप कळूंक ना. प्रेक्षकांमध्ये कोणी असा जो हे चित्र पळोवन जाप वळखू शकता? फॉलो अप. जाप बरोबर असा. शारदा पंगडाचे हांगासर 6 गुण वजा जाल्यात. तिसरी फेरी हांगासर सोंपता. गुणफलक तयार जाता म्हणसर हांव आमच्या सर्तीच्या प्रायोजकांचे उपकार आठयता. तिसरे फेरये उपरांत गुण असे आसात. शारदा पंगडाक मेळ्ळ्यात 6 गुण. प्रेक्षकांनी ताळयो पेटोवन तांकां स्फूर्त दिवची. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 12 गुण. मांडवी आणि जुवारी पंगड बरोबरीचेर आसात. दोन्ही पंगडांक मेळ्ळ्यात 18 गुण. काही खिणांनूच आमी आमची चवथी फेरी घेवन तुमच्या मुखार येतात. खंयच वचूं नाकात. चवथे फेरयेक आमी हांगासर सुरवात करतात. दुसरे फेरयेक सर्तकांनी एका व्यक्तिमत्वाचो आधार घेतिल्लो. ह्या चवथे फेरयेंत तुमकां प्रेक्षकांचो आधार घेतल्यार जाता. पूण एक लक्षात दवरचें, तुमी जर प्रेक्षकांचो आधार घेतलो जाल्यार तुमकां अर्धे गुण मेळटले. पयले आनी दुसरे फेरये उपरांत फक्त 2च विशय उरल्यात जे सर्तक वेंचूं शकतात. विशय आसा भलायकी आनी खेळामळ. शारदा पंगडान आपलो विशय वेंचचो. भलायकी. शारदा पंगडा खातीर प्रश्न. जेवणा खाणात साखरेचें प्रमाण चड आसल्यार कसले दुयेंस जावं येता? पर्याय आसात अ गोडेमुताचें, ब मेंदवाचें, क कातीची दुयेंसां. अ गोडेमुताचें. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडलो पंगड जुवारी पंगड. ताणें आपलो विशय वेंचचो. भलायकी. जुवारी पंगडा खातीर प्रश्न. जेवण खाण चड वेगान जेवप वा खावप बरें काय वायट? तुमचे खातीर पर्याय अ बरें, ब वायट. वायट. जाप बरोबर आसा. जुवारी पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडलो पंगड मांडवी पंगड. भलायकी. मांडवी पंगडा खातीर भलायकेचेर आदारीत प्रश्न. हिशोबा भायर मोठेपण आसल्यार त्या कुडीच्या अवस्थेक वा दुयेंसाक कितें म्हणटात? तुमचे खातीर पर्याय अ गोडेमूत, ब मलेरिया, क ओबिसिटी. क ओबिसिटी. जाप बरोबर आसा. मांडवी पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडलो पंगड रघुनाथ माशेलकर. ताणें आपलो विशय वेंचचो. भलायकी. रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर प्रश्न. कुडींत उदक उणें जालें जाल्यार आमची कूड आमकां कशी कळयता? पर्याय आसात अ उचकी दिवन, ब दुकां गळोवन, क घुंवळ येवन. हुचकी दिवन. जाप बरोबर आसा. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळटात 6 गुण. अशे तरेन हांगासर चवथी फेरी सोंपता. कांय खिणानच आमी 5वी फेरी सुरू करुया. कम्युनिका ट्रस्ट एकाच कडेन जायत्यो भासो शिकोवपाचें काम करता. तशेंच तरेन कचऱ्याचेर कार्यशाळा करून कचऱ्यांतल्यान कशे तरेन बरे प्रकार आमी घडोवंक शकतात, कशे तरेन बऱ्यो वस्तू तयार करूं शकतात हेंय शिकयतात. ह्या कार्यशाळेन कशीं भुरगीं उमेदीन वावर करतात, कशे तरेच्यो वस्तू घडयतात ते आमी आतां पळोवया. Once upon a time, in a forest, there lived a wise old monkey, Vijay, and all his friends. One day in Vijay's forest, he hears the machines coming and he saw tall trees falling. He hears his friends shouting here and there. Vijay calls for a meeting. The meeting was about how they can save the forest and their homes. How about breaking and throwing all the axes, guns and all the blades into the river? I'm thinking about making humans get scared. There are lots of my company and my friends who can make scary sounds.
Next morning, the humans come and work at the machine. Seeing the machine all broken, they were scared and they think that it's a type of ghost who did all these things. The human runs off and all the animals in the forest were happy and laughing cheerfully that they have saved their homes by helping each other. आता आमी पांचवे फेरये कडेन वळुया. पांचवी फेरी आसा कापीण फेरी. कापीण फेरी सुरू करच्या पयलीं सर्तकां खातीर कांय सुचोवण्यो. ही फेरी कापीण फेरी. ह्या फेरयेंत हांव तुमकां प्रश्न विचारतलों. प्रश्न सोंपल्या उपरांत तुमी कापीण दामची. प्रश्न चालू आसतनाच जर कोणें कापीण दामीत जाल्यार हांव प्रश्न थंयच थांबयतलो. तुमकां जाप दिवची पडटली. सर्तकांनी नोंद घेवची. जर बरोबर जाप आयली जाल्यार तुमकां 6 गूण मेळटले. ना जाल्यार तुमचे एकूण गुणांतल्यान 6 गूण वजा जातले. तर सुरवात करुया पांचवी फेरी कापीण फेरी. सगळ्या सर्तकांनी आपल्यो कापणी तयार दवरच्यो. तुमचे खातीर पयलो प्रश्न. 2 तोंडां आशिल्ले बुडकुलो वापरून तयार केल्ले पारंपारीक वाद्याचें नांव सांगात. रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण दामल्या. तुमी जाप दिवची. घुमट. जाप बरोबर आसा. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळटात 6 गूण. ह्या प्रश्नाक पर्याय आशिल्ले अ पेटी, ब घुमट, क तबलें आनीक ड ताळ. कापीण फेरयेचो दुसरो प्रश्न. घोड्याचे रुपडे न्हेसोवन हातांत तलवार नाचयतात त्या उत्सवाचें नांव सांगात. शारदा पंगडान कापीण दामल्या. तुमी जाप सांगची. घोडेमोडणी. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात 6 गूण. पर्याय आशिल्ले अ घोड्या मेळ, ब धालो, क घोडेमोडणी, ड मोरुलो. कापीण फेरयेचो फुडलो प्रश्न. मुरगांव म्हालांतल्या दामोदर देवाच्या 7 दिसाच्या उत्सवाक कितें म्हणटात. प्रश्न सोंपच्या पयलींच जुवारी पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप दिवची. सप्ताक. जाप बरोबर आसा. जुवारी पंगडाक मेळटात 6 गूण. पर्याय आशिल्ले अ भजन उत्सव, ब जात्रा, क सप्तक, ड फेरी. चवथो प्रश्न असो आसा. हातांत मुसळी घेवन नाचतात त्या नाचाचें नांव कितें. रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगात. मुसळा नाच. जाप बरोबर आसा. पर्याय आशिल्ले अ दिंडी, ब शबय, क मुसळनाच, ड रोमटा मेळ. कापीण फेरयेंतलो पांचवो प्रश्न. गोंयांत पयले फावट दाखयल्लें पयलें कोंकणी चलचित्र खंयचें. पर्याय आसात अ पलतडचो मनीस, ब भुंयेरांतलो मनीस, क मोगा सपन, ड मोगांचो आवडो. शारदा पंगडान कापीण दामल्या. मोगाचो आवडो. जाप बरोबर आसा. कापीण फेरयेंतलो निमणो प्रश्न. मोराचो नाच दर्शवपी दादल्यांचो नाच खंयचो. परत एक फावट शारदा पंगडान कापीण दामल्या. मोरुलो. जाप बरोबर आसा. ह्या प्रश्नाक पर्याय आशिल्ले अ मोर नाच, ब मोर दर्शन, क मोरुलो, ड मोरांगण. अशे तरेन हांगासर पांचवी फेरी सोंपल्या. कांय खिणातच आमकां तांचे गूण कळटले. खंयचे 2 पंगड निमणे फेरये मेरेन पावल्यात ते आमी रोखडीच जाणून घेवया. खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात. पांच फेरया उपरांत आपली बुद्ध कसाक लावन हांगासर म्हजे कडेन गूण आयल्यात. गूण अशे आसात. मांडवी पंगडाक मेळ्ळ्यात 24 गूण. जुवारी पंगडाक मेळ्ळ्यात 30 गूण. शारदा पंगडाकूय मेळ्ळ्यात 30 गूण. आणि रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 30 गूण. पांच फेरयांच्या झुजा उपरांत अशी परिस्थिती आयल्या की 3 पंगड आसात जे 30 गुणांचेर बरोबरीचेर आसात.
तांचे खातीर आतां आमी एक दुसरी फेरी करतले. ती फेरी आसा कापीण फेरी. कापीण फेरयेंत तुमकां आमी प्रश्न विचारतले. जो पंगड पयली कापीण दामता आनी बरोबर जाप दिता तो सरळ निमणे फेरयेक वतलो. ताचे उपरांत दुसऱ्या पंगडा खातीर आमी आनी एक प्रश्न विचारतले. ह्या दोनूय पंगडा भितरलो खंयचो पंगड कापीण दामता आनी बरोबर जाप दिता तो पंगड निमणे फेरयेक पावतलो. रघुनाथ माशेलकर पंगड, जुवारी पंगड आनी शारदा पंगड, तुमी आपल्यो कापणी तयार दवरात. तुमचे खातीर प्रश्न. गोल्फ हो खेळ खंयच्या देशांत सुरू जालो? पर्याय आसात अ जापान, ब कोरिया, क कॅनडा, ड स्कॉटलंड. जुवारी पंगडान कापीण दामल्या. ड स्कॉटलंड. जाप बरोबर आसा. निमणे फेरयेंत वचपी पयलो पंगड जुवारी पंगड. निमणे फेरयेंत वचपा खातीर फकत एकूच सुवात उरल्या आनीक त्या सुवाते खातीर झूज आसा ते म्हळ्यार शारदा आनी रघुनाथ माशेलकर पंगडा मदीं. तुमचे खातीर हो प्रश्न. गुगली हो प्रकार खंयच्या खेळांत आस्पावता? रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण दामल्या. क्रिकेट. जाप बरोबर आसा. भारतीयांच्या आवडीच्या खेळान रघुनाथ माशेलकर पंगडाक निमणे फेरयेंत पावयला. तर अशे तरेन जुवारी आनी रघुनाथ माशेलकर पंगड आमच्या निमणे फेरयेंत पावल्यात. प्रत्येक फावट ताळयो पेटोवन ह्या सगळ्या पंगडांची उमेद वाडोवया. अशे तरेन चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीची ही अ गट फेरी हांगासर सोंपता. फुडली फेरी पळय मेरेन कोंकणी वाचीत रावात, कोंकणींतल्यान उलयात, भलायकेची जतनाय घेयात. देव बरें करूं.